म्हाका एक ह्या मायकल लोबोक चॅलेंज दिवपाक जाय की तूं तुजी बायल आनी जो तुमचो जो मिनी नरकासूर जो आसा आयज जो आमचे शिवोले कबार करूंक येयला, आयज तुमी तिगाय जाणां भायर सरा. आयज तुमी येया आमच्या वांगडा येया आनी तुमी दाखया खंयच्या भुरग्यान आमच्या पार्टीच्या कंप्लेन घालून अशे डेल्लीकारां कडले पयशे उखल्ले ते हे तुमी दाखया. कित्याक आमकांय कळपाक जाय की वाऱ्यान फार मारले पोक्या फार मारले म्हणून हे तुजे आयज लोक आयकचे ना. लोकांनी तुजे हेच्या पयलीं खूब आयकलेल्यो आहा गजाली, मात हेच्या फुडें लोक पिशे ना तुजे आयकपाक. आनी तो जे सांगता की जे आरजी आहा ते कांय करिना, ते फक्त वचोन आडयता, कंप्लेनी घालता. आनी फक्त आवाज करता, 9 दीस प्रोजेक्ट बंद थेयता आनी मागीर चालू जाता. आनी ताका सांगपाक सोदता हांव, आमचे शिवोलेन 6 पंचायती आहा. सगळ्यान पयलीं रेजोल्युशन घेतले आनी जे मेगा प्रोजेक्ट नाका आनी कित्याक मेगा प्रोजेक्ट नाका हे आमी पंचायतीक सांगले. तुजीच बॉडी आहा, पंचायत बॉडी आहा, तेंच्यांनी एक्सेप्ट केले. मात थोड्या दिसांनी आमी पळयता जाल्यार थंय ते आमच्या ओशेर गांवान प्रोजेक्ट येवपाक लागले. प्रोजेक्ट येता तितून 8 विला आनी तेका स्विमींग पूल येयले. तो इशू रेज केलो तेन्नाय तेंच्यांनी मोन्यांनी जे रेजोल्युशन आहले ते रेजोल्युशन घेतले, रेजोल्युशन थेयले. मात तेंकां जेन्ना विचारले आमी म्हणटा ते कन्सर्न डिपार्टमेंटाक धाडटा. आमी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक धाडले. मात तेच्या फुडें कितें आतां तेच्या फाटल्यान जे प्रोजेक्ट येयले तेच्या खातीर आमी जे पंचायतीक सबमीट केले, टीसीपी डिपार्टमेंटाक सबमीट केले आनी बीडीओ सगळे वेगवेगळे डिपार्टमेंट आहा तांकां आमी हे सिग्नेचर कॅम्पेन जे आमचे हे केल्ले ते आमी तांकां सबमीट केले. मात तरी आसतना आयज आमच्या ओशेर गांवांत प्रोजेक्ट येता. आतां हे इतलें चालू आसतना आमी एक फाटल्या दिसांनी आमकां ग्राम सभेक आमकां सांगले की पंचायतीन की दिलेलो जे हे जाता आमची जो आमचो मुवमेंट जाता तितून आमी एक पत्रकार सिरीज म्हणून लॉन्च केल्या. तुम्ही युट्यूबार पळोवंक शकता रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेर की आमी कशे जे शिवोले जे डिस्ट्रक्शन जाता, जे मेगा प्रोजेक्ट येता, पत्रे मारल्या ते आमी तुमकां दाखयले आनी ते व्हिडिओनी आनी आमी एक्सप्लेनूय केल्ले आसा कशे आमच्या गांवांक हे डेंजर आहा ते. सो मागता तुमी जे हे आसा आमचे जे पत्रकार सिरीज आसा ती युट्यूबार पळोवची. आतां आनी मायकल लोबोक एक सांगपाक सोदता, तूं तोंडान येता म्हणून कितें उलोव नाका. तूं कितें आहा तुजे कडेन एविडन्स आहा, प्रूफ आहा जाल्यार उलय. कित्याक आमी तुजे पयले आमी जेन्ना तुजे पयले की तूं सांगता की आमी कंप्लेन घालता. आतां तूं पयर गेल्लो नागवाच्या हेका प्रोजेक्ट आडोवपाक तेजे कडेन तेणेन सांगचें की तेतूस कितें घडलें तें. येस आमी सुद्धा तुमकां सोलर प्लेस भावूंक येवकार. सो आमी काल त्या स्पॉटार गेल्ले. सो आमचे विलेजर सगळे भुरगे गौरव म्हणून वयतात तिकडे.
चॅलेंज करून सोदता तुमच्या कायद्यान तुम्ही म्हणता आम्ही आंदोलन पयशे उगलतात हेच टायमार आम्ही आंदोलकांना तुमकां निवडून हाडलेली मायकल लोबोक रिप्लाय दिवपाक हांगा येयल्या की तेणे एलिगेशन केले की रेव्होल्युशनरी गोवन जे भुरगे आसा पार्टीचे भुरगे आसा ते पयशे उखलतात दिल्ली बिल्डर लॉबींचेर कंप्लेनी घालतात आनी पयशे उखलतात म्हणून. सो सगळे बिल्डर लॉबींचेर कंप्लेनी आसा. आमी आमच्या पंचायतीन रेजोल्युशनां घेतल्या आमकां स्विमींग पूल नाका, मेगा प्रोजेक्ट नाका, बोरवेल नाका, खूबशे अशे ऑब्स्टिकल जे आमच्या गांवांत घडल्या तेच्या वयर हे रेजोल्युशन मांडलेले आसा. आरटीआय घातलेले आसा, टीसीपी खूबशे आमकां रिप्लाय टीसीपीचे आसात, शोकॉज नोटीस आसात, डिमॉलिशिंग ऑर्डर आसा, सगळे ह्या फायलींनी आसा. आनी आमी ह्या दिलाय लोबोक आनी मायकल लोबोक सांगूंक सोदतात तूं येवची आनी ह्या आसगांव गांवांत ह्या पंचायतीन येवन ज्यो फायली ह्यो आमी हांगासर दवरल्यात त्यो फायली म्हाज्या नांवान मायकल केरोज जावं आमचो ट्रेवर रताईत, रंजीत पार्सेकर आसा यांच्या नांवान तूं थंयसर येवन चॅक करचे आमचे ह्या भुरगे रेव्होल्युशनरी गोवन भुरग्यांनी कितल्यो कंप्लेनी आसगांवां ह्या पंचायतीन घातल्या त्यो. तुजो घोव मायकल लोबो जो वाऱ्यार फार मारता, आरजीचे भुरगे दिल्ली बिल्डर लॉबींचेर कंप्लेनी घालिना म्हणून, ह्यो ज्यो कंप्लेनी घातल्या आमी त्यो सगळ्यो दिल्लीकार जे बिल्डर लॉबी आसा ज्यो आमचे गांव तेंच्यांनी सर्वनाश केला, जो टोटल डिस्ट्रक्शन केला, आमचे हिल कटिंग केला, आमचे निसर्ग तेंच्यांनी काबार करून उडयला, तेंचेर घातलेल्यो आसा. हे खंयच्योच आमच्या गोंयकारांचेर घातलेल्यो ना. ह्यो जितल्यो कंप्लेनी आमी हांगा हेजेर आसा टेबलाचेर सगळ्यो दिल्लीकारांचेर आसा, बिल्डर लॉबीचेर आसा. ह्या मायकल लोबोक हांव सांगूंक सोदता तेणे काल उलयलो, खूब उलयलो तो, तेका हो रिप्लाय आमचो आनी तेका हें की तूं जे उलयता तुवें चिंतून उलोवपाचें. तुका दिसलें की रेव्होल्युशनरी गोवन जे भुरगे तुका उगी रावतले, आमी तुका रिप्लाय दिवपाक हांगा येयलेले आसा आनी ही फायली दोनी आसा. तुज्या बायलेक जी तुजी बायल घरकान्न आसा, जी एमएलए आसा शिवोलेची, तिका सांग आसगांव वच आनी आसगांव पंचायतीन ह्या भुरग्यांनी कितल्यो कंप्लेनी घातल्या त्यो फायंड आउट करचे, चॅक करचे आनी तूं स्पेशली हे दिलाय लोबोन ह्या कंप्लेनीचेर फॉलोअप करचे. आनी आमी मागता तुज्या कडेन की जितल्यो आमी कंप्लेनी घातल्या हेंचेर आमकां रिजल्ट जाय. हे बिल्डर लॉबी जितले इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन सगळी बंद पडपाक जाय, हो आमचो मागणी आसा. ह्या दिलाय लोबोक आनी ह्या मायकल लोबोक जितल्यो ह्यो कंप्लेनी आमी घातल्या सगळ्यो कंप्लेनी तूं फॉलोअप करपाक जाय आनी जितले हे इल्लीगल प्रोजेक्ट येयल्या ते ताबडतोब बंद पडपाक जाय. कित्याक तूं म्हणटाय न्हू आमी दिल्लीकारांकडसून रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे भुरगे पयशे उखलतात, जाल्यार आतां प्रूफ कर कोण पयशे घेता आनी कोण पयशे घेना हे हितून सिद्ध जातले. आमी ह्यो फायली तुज्या ऑफिसानूय तुका टेबल करतले, आमकां पळोवपाक जाय तूं कितली एक्शन घेताय ती. आनी दुसरी गजाल जे इन्सिडंटाचेर आमी ते दिसा गेल्ले थंयसर आमी एज अ गांवचे नागरीक आनी गांवचे पूत म्हणून सगळे जाण गेल्ले. सो हिणी एक व्हडली मिस्टेक केला दिलाय लोबोन. हिणी आपलो सत्ताचो पावर आपल्या सरकाराचो हे बीजेपी सरकाराचो पावर आमकां दाखयलेलो आसा की सत्तेन आसा म्हणून हिणी कितें करूंक शकता. आमी थंयसर गेल्ले आमचे गांव राखपाक आनी हिणी आमचेर एक ट्रेस पास म्हणून एफआयआर लॉन्च केलेली आसा. आमी हेका सांगूंक सोदता असले एफआयआर तुजे हेका आमी भिवपाचे ना. आमी रेव्होल्युशनरीज आसा, आमी फियरलेस आसा. तुवें ते एफआयआर घातले म्हणून आमी तुजे हे चिरीमिरी हेका लागून भिवपी ना. पूण आमी जाणा जे आमी कितें कार्य केल्ले आनी जे कार्य आमी हातीन घेतलेले ते आमी फुडें घेवन वयतले आनी आमी सगळीं लोकां वांगडा आसा, अंजुच्या लोकां वांगडा आनी तशेंच आमच्या शिवोलकारां वांगडा. आनी ह्या दिलाय लोबोक आनी मायकल लोबोक चॅलेंज करता, तूं जर म्हणटा आमच्या भुरग्यांनी रेव्होल्युशनरी गोवन भुरग्यांनी जर आमी कोणे पयशे घेतल्या आमी एक्स्ट्रोडिट जाल्यार तूं हें प्रूफ करचें, भायर उलोवचें न्हू. तूं एक असलो दिल्लीकार जावं कोणी सोदून काडचो की ह्या भुरग्यांनी आपल्या कडसून पयशे घेतले आनी वीथ एविडन्स आनी वीथ प्रूफ उलोवचे. देव बरें करूं. गुड आफ्टरनून. म्हजें नांव जयरथ पाडोळकर आनी हांव मान्य पंचायतीचो. म्हाका एक सांगूंक सोदता आमच्या मॅडमीक दिलायला लोबो. तुमी पळय म्हणटा तांचो घोव म्हणटा मिस्टर मायकल लोबो की आमी शिवोलेन कंप्लेंट घालूंकूच ना कोणाचेर, जाल्यार आमी राशी मारलेले आहा कंप्लेनीच्यो मान्य पंचायतीन आनी सगळ्यान चड डिस्ट्रक्शन जालां
ते मान्य पंचायती आमकां ते उदीक सारकें ना, लायट सारकें ना, रस्ते सारके ना. इवन 2022-23 आमी सायनींग कॅम्पेन केल्ली की आमकां हे सगळे जितले जितले प्रोजेक्ट जाले व्हडले व्हडले स्टोरी 3 स्टोरी 4 स्टोरी तांकां 2 मिटर ते 2.5 मिटर रस्तो आहा कितें जावं 6 मिटर रस्तो तेजेर आमी कंप्लेंट घातलेले पूण एकाय कंप्लेंटीचेर काम जाल्लें ना. आनी आतां सद्याक कितलेच प्रोजेक्ट चालू आहा थंय मान्यान चालू आहा. मायकल बाबान काल सांगलें बरें केलें की आपूण खूब प्रोजेक्टांची कंप्लेनी घातल्या. हांव मागता तेजे कडेन यो तूं कंप्लेनी तुज्योय घे आमचे कडेन कंप्लेनी आहा आनी सद्या प्रोजेक्टूय चालू आहा आनी तूं म्हटल्यार आमी पयशे घेता न्हू डेल्लीकारां कडले जावं बिल्डर लॉबी कडले तांकांय विचारुया सगल्यांक वांगडा आमी वांगडा ग्रूप करुया आनी वांगडा मेळोया तुजो आमकां हातभार जावं तूं यो आनी आमकां दाखोवन दी बाबा खंयच्या प्रोजेक्टांचेर तुवें कंप्लेंट घातल्या आनी आमी खंयच्या प्रोजेक्टांचेर कंप्लेंट घातल्या तें पळोवया. तसोच तुवें रस्तो केलाय शिवोले कितें सगळो रस्तो तो थिएटरा कडेन पळय स्टार्ट केला तो SFX स्कॉला कडेन हाडून सोंपयलाय तुवें तो रस्तो कितें लोकांची शॉपां जे आदली शॉपां ते लोक पोट भरताले तेंची दुर्गां तांकां सांगिनासतना नोटीस दिनासतना जबरदस्ती तेंच्या घरान घुसोवन सो 5 जाण तुमी तांकां प्रेशरायज करून ते मोडल्यात तुमी आनी थंय तुमी डिवायडर घातलेलो आहा. त्या डिवायडरा घातलेल्या कारणान आतां थंय एक गाडी खाली सुट्टा एक 4 व्हिलर एक 2 व्हिलरीक सायड दिवंक थंय चान्स ना. आतां इतले ट्राफीक जालें आनी चड एक्सिडंट जाल्ले आहा. अरे तूं थंय रावा नाय तुजी मिसेस रावा नाय तुजो चेडोय रावना कोणूय रावना जाल्यार तूं तें डिस्ट्रक्शन करताय कशें आनी कोणाक लागून तें करताय. तूं यो आनी पळय तूं सगळे इस्कॉलाच्या फुडल्यान एक बरो आमो आहलो व्हडलो आमो तितून लोक कमी ते 100-150 लोक सावळेक रावताले. हांव एक पेरंट म्हाजी भुरगीं थंय शिकता जाल्यार थंय आयज तूं सगळे वाट लावन दवरलेली आहा. त्या सुद्दां प्रोजेक्टाक हाडून आमी गेल्ले तूं जबरदस्ती करून इतलो पावर दाखयताय तूं न्हू कितें एक उतरां येता पूण आज सांगिना तुमकां हो एक पावर दाखयताय आनी ते सगळे काबार करूंक सोदता. हांव मागता तुका रिक्वेस्ट दी तूं चॅलेंज एक्सेप्ट कर आनी यो तुका जावं थंयचो टायम फारीक घे आमी लीव काडटा रावता घराचे आमी डेली बेजीस कामाचे मनीस रावता तुका लागून तूं तुज्यो फायली घे. तूं सांगलाय काल तुज्या तोंडान आमी कितलेच प्रोजेक्ट आडयल्या कंप्लेनी घातल्या म्हणून जाल्यार त्या प्रोजेक्टांचेर आमी उलोवया वचोन उलोवया आनी ते प्रोजेक्ट कशे बंद पडटा आनी गोंयकारांक हानिकारक आहा ते प्रोजेक्ट बंद करुया. आतां आमचे जे शिवोले ब्लॉक आसा तेंच्यांनी एक्सप्लेन केल्लें आसा की आमचें काम कितें तें आनी आमचें काम तोंडाचें न्हू तर सगळें डॉक्युमेंटेड आसा. हे जे फायली आसा हे सगळे डॉक्युमेंटेड फायली आमच्या कडेन आसा आनी खूब आतां आमची इमर्जन्सी प्रेस कॉन्फरन्स जाली अशे कितलेशेच डॉक्युमेंट आसतले. इवन अंजुना पासून आमचे कंप्लेंट्स आसतले अंजुनाच्या पंचायतीन पासून आमचे कंप्लेंट्स आसतले आमची रेजोल्युशन्स आसतली. हे सगळे आयज जर पळयत जाल्यार तुमी फाटल्यान हे पळोवपाक शकता. फाटल्यान जो फोटो आहा पळय हो फोटो खुबश्या लोकांनी पळोवपाची गरज आसा. आयज हो देवाक फोटोन जो काँग्रेसींच्यान BJPन जो आमदार गेला हो मायकल लोबो आनी तेची बायल दिलायला ही कितें करपाक गेले ती. काल तो म्हणटा आपूण गोंयकार आनी गोंयकारांक तुमी कित्याक आडयता काय म्हणून. तुवें गोंयकारपणाची आनी गोंयकाराचें कांय दवरूंक ना. तुवें आख्खे कलंगूट लामाड्यांक काडून विकला. आख्खे शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी तुवें दिल्लीकारांक गुरगांवकारांक हरियाणाकारांक बॉम्बेकारांक सगळ्यांक काडून तुमी विकलेली आहा. आमच्या शेतकारांक तुमी त्रास दितात टॅक्सीकारांक तुमी त्रास दितात. लोकांच्या प्रायव्हेट प्रॉपर्टीन मायकलाक हांव आनी एक सांगता तुका चॅलेंज करता ह्यो कानोळे ती 80 वर्साची आंटी आसा माय आसा तिच्या प्रॉपर्टीन मायग्रंटांनी 40 घरां बांदल्या. तेका डेमोलिशन ऑर्डर आसा. त्याच्या सायडीक आनी एक लोकल आसा कानोळचो त्याच्या प्रॉपर्टीन मायग्रंटांनी घरां बांदल्या. हाऊस नंबर घेतल्या वोटिंग कार्डां घेतल्या. तूं थंय कॅम्पेन करपाक वयता तेंची वोट तूं घेता. तेंचे दीस डेमोलिशन जावपाचें आसलें गेल्या म्हयन्याक. डेप्युटी कलेक्टर पावोंक ना म्हणून डेमोलिशन बंद बाकी सगळो स्क्वॉड येयल्लो. तुका आमी दाखयता की तुवें कितें पाड घातलें ती आनी आतां तूं कलंगूट सोडून आतां तुजो सगळो वेव्हार जो चलता कलंगूट तुवें काबार केली टोटल काबार केली. कलंगूट कांदोळे तुवें कांयच दवरूंक ना गोंयकारांक जाय तशें. आनी आतां तुजी नजर आहा ती शिवोलेचेर.
शिवोले कॉन्स्टिट्युन्सीचेर म्हणून तुवें थंय बायलेक निवडून हाडली, पयसो घातलो, करोडांनी पयसो घातलो, सगळ्यांक विकते घेतले आनी थंय जिखल्यात आनी तुमी पार्टी चेंज केल्या. आनी आयज तुमी हो एक असो बीच आमी आयकला काल लोकलां कडेन उलयता, लोकल सांगता की हो प्रॉपर प्रायवेट बीच आसलो. वन्स अपॉन अ टायम हिप्पी जे येताले अंजुना तांकां लागून प्रायवेट बीच आसलो. लोकल पासून थंय वचनासले. बाकीचे ट्युरिस्ट इंडियन ट्युरिस्ट येता तांकां तर धाडीत नासले कोण थंय. आनी ह्या बिचाचेर आतां ही प्रायवेट प्रॉपर्टी तूं डेव्हलपमेंटाक लागून ओपन करता. तूं म्हणटा कितें आपूण आपली प्रॉपर्टी वाचोवपाक थंयसर कन्स्ट्रक्शन करता म्हणून, ते NTC प्रोटेक्शन वॉल तूं घालता म्हणून. NTC म्हणजे कितें आतां तुमकां ही हो दर्यो पासून तुमकां नाका जाला, म्हणजे तो पासून कन्वर्ट को दिसता, म्हणजे तेका आडोवपाक आतां तूं वॉल घालता. आनी कोणा कडल्यान घालून घेता? ह्याच गव्हर्मेंटाच्या WRD डिपार्टमेंटा कडल्यान. तांकां तुवें पयशे डेपॉझिट केला पळय आनी तेंच्या कडल्यान तूं आतां बांदून घेता ही वॉल. कितें करपाक? प्रॉपर्टी साल्वार करपाक. कसली प्रॉपर्टी? हो डोंगर, हे नेचर. हे नेचरा कडेन तूं खेळटा, नेचर तूं पाड घालपाक सोदता आनी तूं म्हणटा थंय आपूण गोंयकार जावन आपूण ती प्रॉपर्टी आडोवपाक सोदता. आनी ही प्रॉपर्टी तुज्या चेड्यान डॅनियल लोबन कन्वर्जनाक कित्याक घातली? कन्वर्जनाक कित्याक एप्लिकेशन केल्लें? लाय मरे थंय काळंगा. तूं सांगता मरे काळंगाचे व्हिडिओ काडटाय मरे तूं आनी काळंगा करून भुरगे बिझनसमॅन जावपाचे म्हणून लाय मरे काळंगा थंय. बरें तो डोंगर मरे, काळंगा लावपाक जायना मरे. लावपाक जाय जाल्यार खूब जाता, थंयसर खुबशे पॉलिबॅगां पासून काळंगा लावपाक जाता. ना न्हू, पूण तुका जर तें करपाक नाका, तूं लाय थंय काजू लाय, थंय आंबे लाय, थंय फणस लाय, हॉर्टिकल्चर कर. कन्वर्जनाक कित्याक घालता? आमकां प्रॉब्लम ना. तुवें प्रॉपर्टी घेतली मरे कोणा कडल्यान, सोयऱ्या कडल्यान, हेच्या कडल्यान, तुजे सगळें तुजें गोंयभर सोयरे आहा. सगळे प्रॉपर्टी घेतली की तूं म्हणटा ती म्हाज्या सोयऱ्याची प्रॉपर्टी. अशी तुवें WA कडेन सेम केल्लें. ते प्रॉपर्टीचे तुवें तेन्ना SIT केस जाल्ली, ती WA तेंकोन जी प्रॉपर्टी आहा तेन्ना तुवें SITची मॅटर ते एसेंब्लीन काडले ती प्रॉपर्टी, ती कोणे कॅप्चर केल्ली तेच्या कडल्यान तुवें ती रिलीज केली आनी ते कोण ओनर आसा तेंच्या कडल्यान ती प्रॉपर्टी घेतली आनी आयज थंय बिचाचेर थंय हें केलां सगळें नाशाडी करून दवरला. आनी आतां तूं ह्या वाटेन हो एक व्हर्जिन बीच, एक अनटच जी एरिया आसा पळय, ह्या बिचाचेर तूं पावल्लो आसा आनी हांगा तुका डेव्हलप करून हें दिल्लीकारांक विकपाक जाय. हे तूं म्हणटा पळय तुजी प्रॉपर्टी साल्वार करपाक, ही प्रॉपर्टी साल्वार करपाक न्हू, लाय झाडां. प्रॉपर्टी ऑटोमॅटीक साल्वार जातली. लाय थंय आंबे लाय, गारफा लाय, आनी कितें लाय, काजू लाय. कित्याक लायना? कन्वर्जन कित्याक करता? आनी हे कितें करून दवरला तुवें? म्हणजे तूं आतां दाखोवपाक सोदता दिल्लीकारांक फुली प्रॉपर्टी ओपन करपाक सोदता तूं. आमचे थंय नुस्तेकार कोण वयता थंय सकयल ते व्हिडिओ दवरताले आपले, ते व्हड्या पासून तांकां दवरपाक आयज थंय मेळना. तांकां थंयच्यान वयतना फाल्यां तुमी थंय प्रायवेट बीच करतलो. तूं प्रायवेट बीच करतलो, फाल्यां अंजुनकारा कडल्यान तूं पयशे घेतलो, थंय सकयल वचपाक पयशे घेतलो, फाल्यां बाउन्सर दवरतलो. आतांय तुजें काम चलता थंय बाउन्सर आहले. काल आमी चड जाण येयले म्हणून पळय बाउन्सर. आनी जर तुजें काम लिगल, तूं म्हणटा आपूण सगळ्यां कडल्यान परमिशन घेतला, WRD कडल्यान घेतला, CRZ कडल्यान, सगळ्यां कडल्यान जर तुवें परमिशन घेतला, काल तुजे ते कामगार थंयचे जे आसले WRDचे काल कित्याक कामाक थंय येवंक ना? आमी जेन्ना सांगलें फाल्यां आमी येता म्हणून, थंयसर तुवें काम पुलीस प्रोटेक्शन घेवन काम चालू करपाक जाय आसलें. कित्याक काम चालू दवरूंक ना? लिगल जर तुजें काम आसल्यार कोणाक तूं आमकां कित्याक भियालो? लोकलांक कित्याक तूं भियालो? तूं कायद्यान सारको आसा मरे, जाल्यार कर आसलें पुलीस प्रोटेक्शनान काम चालू. कित्याक करूंक ना? कित्याक भियालो? आनी कित्याक वयर हाडून बाउन्सर दवरले? आनी ते मागीर लोक येता, चड लोक येता तशे कित्याक पळय? कितें करपाक सोदतात तुमी? अंजुनकारांक तुमी धमकी दिवपाक सोदता, शिवोलकारांक तुमी प्रेशरान दवरपाक सोदता. तूं कोण कलंगूटचो राजा, शिवोलचो राजा तूं, आनी राजान राणी तुमी येतले आनी तुमी जाय तश्यो धमक्यो दितल्या BJPच्या पुस्ताचेर, पुलिसांच्या पुस्ताचेर, ह्या CMच्या पुस्ताचेर, नाल विश्वहिताच्या पुस्ताचेर तुमी आयज हांगा येतात आनी जाय तें करतात. ह्याच विश्वजीत राण्यान तुजें हें डॉक्युमेंटेशन दिल्लें सगळें एसेंब्लीन, तेका लागून तुजी जी ODP आसली पळय ती स्क्रॅप करची पडली. ही लॉस तुका. थंय प्रॉपर्टी लोकांचे कन्वर्ट केल्ले तुवें, तुजो स्कॅम भायर सरलेलो, तुका कोर्टान वचोन तुजे भायर मारलें तें. ही लॉस तुका. लोकांची प्रॉपर्टी खावपाक वयतालो तूं. लोकांची प्रॉपर्टी घरान वचोन थंयसर टेबलाचेर कितें दवरून तूं थंयसर तांकां ब्लॅकमेल करून, तांकां धमके दिवन तूं तांकां प्रॉपर्टी नांवार करतालो, नाल्यार सेटलमेंट करपाक लायिल्लें तुवें. तूं आमकां सांगता रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे भुरगे वयता आनी हे करता, पयशे उखलता आनी हे उखलता म्हणून तूं सांगता मनोज कोराबाक आपलो रिस्पेक्ट आलो. अरे तुजो कोणाक जाय रिस्पेक्ट? तुका तर रिस्पेक्ट आहा पयलीं तें सांग. तुका रिस्पेक्ट आसा, तूं आमकां रिस्पेक्ट दिवपाक? तूं आमकां रिस्पेक्ट करूं नाका. तूं त्या देवाक रिस्पेक्ट कर आनी त्या आमची फाटल्यान जमीन दिसता पळय फोटवार तेका रिस्पेक्ट कर, हे नेचराक रिस्पेक्ट कर. आमकां रिस्पेक्ट नाका तुजो. आमकां तुजो रिस्पेक्ट घेवन खंय वचपाचो ना. आनी आयज शिवोलच्या लोकांक लक्षांत दवरपाक जाय, आयज ही कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमी एक
एक असो MLA निवडून हाडले जे आमी तेन्नाय तुमकां सांगलेलें ही आख्खे तुमचे शिवोलचे जागे काबार करून उडयतली म्हणून, कित्याक हेंच्या ती हिस्ट्री आसा. आनी आतां तुवें तुज्या चेड्याक मदीं हाडलो जो आपूण सांगता पर्रा पंचायतीन आपूण हेरिटेज पॉलिसी काडला, हे नाका ते नाका, हे बांदूंक दिवचो ना ते बांदूंक दिवचो ना, जाल्यार तुज्या अंडर आयज शिवोलचे सगळे पंचायती तुज्या अंडर आसा. हे सगळ्या पंचायतींनी हे रेझोल्युशन, कलंगूटचे सगळे पंचायती तुज्या कडेन आसा, ते सगळ्या पंचायतींनी ही रेझोल्युशनां कित्याक घेयना? तूं चेडो क्लीन म्हणून दाखयता, आतां तेका तूं सगळे कडेन प्लांट करपाक सोदता, आतां तेका MLA करपाक सोदता. म्हणजे तुमीच करा, आनी कोण आसा तेका हाड, चेडवाकूय हाड, आनी कोण आसा सगळ्यांक हाड, तुमीच रावा, सगळीं 12 जाण कॅबिनेटान तुमीच बसा. आनी लोकांनी फक्त कितें पळोवपाचें तुमी डिस्ट्रक्शन करता आनी उलयले की केसी घालप, FIR घालप. तुवें कितें म्हटलें? अंजुनकार एक्स्ट्रॉशन करता, एक्स्ट्रॉशन करपाक येयल्ले म्हणून, थंय सेटिंगां करपाक येयल्ले, पयशे उखलपाक येयल्ले म्हणून ही लॉज काडल्या तुवें अंजुनकारांची. म्हणजे तुवें दाखोवन दिलें की आमी आयज जे निवडून येयला पळय ते कितेंय उलोवपाक शकता आनी वोटराक कितेंय करपाक शकता. आनी तूं तेंचो बापूय पासून अंजुनकारांचो वयर काडलो तुवें, बापायन तुमच्या पयशे दिवंक ना म्हणून. अरे तुका आयज जो तुका काल एक तो लोकल उलयतालो थंय तेणी सांगलें तूं मोडक्यो विकतालो, ते मोडके विकून आयज म्हापसाचे मोडकेकार बाबडे तशें आहा आनी तूं मोडके विकून असो कसो जालो तो सांगता म्हणून आपूण यो म्हणून आपल्या फुड्यान चॅलेंज तुका तेच्या मोडचे त्या दादल्या फुड्यान वच, त्या लोकला फुड्यान वच आनी उबो रावन सांग तूं मोडके विकून तुजी हिस्ट्री कितें ती आनी तूं कसो वयर पडलो, त्या मोडक्यान कितें घालून विकतालो तो. लोकांक कळपाक जाय तूं कसो जालो मोडके विकून करोडपती कसो जालो, इतले प्रॉपर्टी तुवें कशें घेतले, इतले एसेट्स तुवें कशे बिल्ड केले, ते कसलो बिझनसमॅन तूं कसलो जॅकपॉट तुका लागलो तो, कितें जॅकपॉट तुवें विकलो तो लोकांक रेस्टॉरंटा भायर रावन. रेव्होल्युशनरी गोंयच्या भुरग्यांक आयज तूं म्हणटा मरे दिल्लीकारां कडल्यान पयशे घेता, 8 दीस कंप्लेंट घालता न्हू, हे सगळे कंप्लेनी सगळे तुज्या पंचायतीन आसा, कापासतात तुका तुज्या बायलेक दोगांयकू. हांव चॅलेंज करता हे कंप्लेनी घ्या, आमी दिवचे ना, सगळे पंचायतीन आहा, सगळे तुज्या डिपार्टमेंटा कडेन नांवां घाल आमच्या भुरग्यांची, कंप्लेनी घे आनी पळोवया तुवें 4 प्रोजेक्ट स्टॉप करून दाखय. ह्या दिल्लीकारांचे 4 प्रोजेक्ट स्टॉप करून दाखय. अरे दिल्लीकारांक हाडले कोणी गोंय, ह्या भायल्या लोकांक हाडले. आतां काल तूं म्हणटा आमी गोंयकार, आपूण गोंयकार आनी तुमी दिल्लीकारांक काय म्हणना, गुरगांवकारांक. हेच्या पयलीं ते सगळे इंडियन आहले मरे तुका लागून. हेच्या पयलीं तूं सांगतालो सगळे इंडियन, जो जाय तो जो धंदो करपाक शकता. आतां ते दिल्लीकार जाले तुका लागून फक्त तुज्या प्रॉपर्टीक लागून. आनी तूं कितें सांगता, स्टेटमेंट दिता एंथनी, एडवर्ड आनी मायकल हेंचेर कंप्लेंट. म्हणजे तूं कितें कॉम्युनल हे करपाक सोदता, म्हणजे तूं दाखोवपाक सोदता की RG कॉम्युनल म्हणून आमी क्रिस्तांवांचेर कंप्लेनी घालता म्हणून हे तूं दाखोवपाक. आतां थंय जे काल लोकल आहले पळय सगळे कॅथलीक, मॅक्झिमम भुरगे कॅथलीक आहले आनी तुवें कंप्लेनी घातल्या भितरूय कॅथलीक आसा. तुवें कशें कॅथलिकांचेर कंप्लेनी घातले, तुवें कशें क्रिस्तांवांचेर कंप्लेनी घातले सांग. आयज जो तूं चॅलेंज करता, हांव तुका चॅलेंज करता, तुज्या कडेन कापासता आहा मरे, 1 रुपया पासून RGन खंयच्या दिल्ली बिल्डरा कडल्यान घेतला न्हू आनी कंप्लेंट फाटीं घेवन सेटींग केला तूं दाखय. एक कंप्लेंट, तूं जर एक कंप्लेंट पासून दाखयता न्हू, हांव चॅलेंज करता, आमी आमची पार्टी बंद करता, रेव्होल्युशनरी गोंस त्याच दिसा बंद करता. 1 रुपया पासून दिल्लीकारा कडल्यान आमी घेतला न्हू, सेटींग केला, कितें केला तूं दाखय. चॅलेंज तुका. आनी तुज्या असल्या मनशान मोडक्यान कितें घालून विकला पळय ते आख्ख्या शिवलकारांक आनी कलंगूटकारांक खबर आहा. फक्त लोक पिशान येयले आनी तूं आतां इलेक्शन येयला तसो नाचता पळय मेगा प्रोजेक्टां कडेन, थंय सेटींग करून आतां तो प्रोजेक्ट चालू आहा. गौरेशान सांगला तशें तो प्रोजेक्ट चालू आसा. तुजे बायल थंय नाचता, आसगांवान लोकांक उदक ना, कायसुवा लोकांक उदक ना, शिवोले लोकांक उदक ना, आसगांव लोकांक उदक ना, सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक उदक ना. तूं मेगा प्रोजेक्ट येता, ती येतात पत्र्यांकडे येतात, स्टेटमेंटां करतात. अरे तुका तिका जर कापासतात नाल्यार तिच्या कडेन जर थंय MLA जावपाची जर तिच्या कडेन एफिशियन्सी नासली जाल्यार तिका घातली कित्याक रे? फक्त प्रॉपर्टी खावपाक, सत्यनारायणाची पुजा काही 2 जाणां येतात ती लोकांची घरां मोडपाक, लोकांची दुर्गां मोडपाक, कपेलां मोडपाक, देवळां मोडपाक, खुर्सा मोडपाक, हेच करपाक तुवें निवडून हाडल्या बायलेक. तूं मरे जो उलयता पळय मायकल, तुका एकूच सांगता, तुजे दीस भरलेले आहा. तूं हेच्या पयलीं खूब तुवें पचोन गेले, ते आतां पचपाचें ना. आनी तुका एक सांगता, तूं कोणाक रिपोर्टरांक धाडटा पळय, तुज्या एक तुजो रिपोर्टर घेतलाय तुवें, त्या रिपोर्टराक धाडटाय पळय, तेका जे व्हिडिओ घालून घेवन वयता पळय ते घालपाक सांग. तेका नाका जाल्ले क्वेश्चन येता तेका ट्रेन करून धाडूं नाका. काल टॉपिक चल्लोलो कसलो, सनबर्नाचो विशय काडटा रिपोर्टर. कित्याक काडटा? पोसून दवरला त्या रिपोर्टराक तुवें. त्या रिपोर्टराकूय सांगता तुजी मस्ती खूब जाल्ली आहा, आमी खूब ऑब्जर्व करता तुका. ही फोर्थ पिलर म्हणटा आमी डेमोक्रेसीचो, मिडिया.
आनी हांगा जर तो रिपोर्टर जर असली फालतूपणां जर करीत न्हू तेका एक्सपोज करपाक हांव फाटीं फुडें रावपाचो ना. फुडले फावट आरजी कडेन क्वेश्चन करतना 100 फावटी विचार कर. मायकल लोबो न्हू आमी, दिलाला न्हू. कितें क्वेश्चन फ्रेम करता पळय ते सारकें कर. ना तुका कोणाक कितें दिला पळय, खंयची एनवेलोपां पावला आनी कोणाक कितें गाडयो पावल्या पळय सगळे भायर काडटले. हांगा एवरी टायम तूं येता क्वेश्चन भलतोच विचारता. नेक्स्ट टायम तूं सांबाळून राव. आनी म्हाज्या फुड्यान जर येयलो तूं सांबाळूनच राव. तुका डायरेक्ट सांगता. तुका लायव्ह व्हिडिओचेर कितें दाखयतलो, रिकॉर्डिंग बीन न्हू, लायव्ह व्हिडिओचेर. तूं रिपोर्टर जा नाल्यार आनी कोण जा. आनी असले एजंट मायकलाक सांगता रिपोर्टराक एजंट करूं नाका. आनी एजंट आसा पळय तांकां चॅनलांकूय सांगता तुमी असले एजंटांक रिपोर्टर करूं नाका. काल लायव्ह नासलो व्हिडिओ, लायव्ह असलो लोकांक कळपाचें तो रिपोर्टराक आन्सर कितें दिला तो सांगता. हेच्या पयलीं खंय तुमी कोणाचेरूच कंप्लेनी घालूंक ना, तुमी मायकलाचेरूच कंप्लेन घालता, हीच तुमकां प्रॉपर्टी दिसता. म्हणजे मायकल जितलें उलयता तो उलयता रिपोर्टर. आमी कंप्लेनी आमी घालूंक ना. यो मरे फायली हे पळय यो. तेका हांवें काल ओपन सांगला तेका आमी पत्रकार सिरीज करतले, लायव्ह करतले. तुज्या कापास दादा तुज्या कडेन तुज्या चॅनला कडेन जाल्यार यो लायव्ह कर ह्या वांगडा. गाडी धाडटा म्हणून सांगली. तो सांगता आपणाक गाडी धाडटा काय म्हणलें. तूं गाडी धाडटा कित्याक तूं येना न्हू असल्या कारणान. यो गाडी धाडटा तुका. गाडी धाडटा, गाडयेन बस म्हाज्या. तुका आख्खे पत्रकार सिरीज दाखयता. तुका पत्रे सगळे दाखयता. तुज्या कडेन काप आसता दा मरे तूं हे लायव्ह कर. उलोवचें पडटा कित्याक तुमी एजंटगिरी आयज करता हो रिपोर्टर. आमी अजून नाव घेवंक ना. थोड्या दिसान नाव घेतलो. तूं फुडले फावट मस्ती करूच आरजी कडेन येवन चॅलेंज करता. नाव घेतलो म्हणजे घेतलो. ती जाता ते कर तूं. तुमी कितें समजला रे. हा तुमच्या कडेन फक्त मोबायल आसा आनी रिकॉर्डिंग करता म्हणून जाय ते करपा एजंटगिरी करपाची. हांगा लोक हे वाचोवपाक येता. तूं सनबर्नाचो विशय काडटा. सनबर्न खंय उरले रे आनी हिल कटींग खंय उरले. आनी तुका कितें पडलां. तुका खबर आसा कोणें कितले कंप्लेंट घातल्या ते. लोकांनी कंप्लेंट घालूंक ना म्हणजे तूं जाणा कितले कंप्लेंट घातला. तूं येयला कंप्लेनीन त्या. तुका हिम्मत आहा तुज्या कडेन कवर करपाक ना तुज्या चॅनला कडेन कवर करपाक हिम्मत आहा. मिडिया म्हणून शाणपणां करूं नाका प्लीज. डिग्निटी दवरा आपली. ही मस्ती करता पळय तो चॅनलूय मस्ती करता आनी तेचो तो रिपोर्टरूय मस्ती करता. मस्ती भायर काडटले नांवूय घेतले. मातसो टायम येवनी. तुमी चिंतात तुमी आमकां काबार करतले म्हणून आमी तुमकां भियाना हेय सांगता. असल्या मिडियाक आमी भियाना. जे कोण जेन्युइन मिडिया आसा पळय ते आमकां कवर करता, ते आमकां दाखयता आनी आमच्या वांगडा रावता आनी गोंयचे मुद्दे उठयता. असली डबल एजंटगिरी करिना. थंय वचून व्हिडिओ वचून मायकला व्हरून दाखयना कोण कोण येयल्ले ते एजंट कसो. पयलींच व्हिडिओ काडटा सगळे कोण कोण येयले ते फोटो. सीआयडी पळो जाल्यार सीआयडीन वच मरे तूं. आमी सांगता उलयता गव्हर्मेंटा कडेन. फाल्यां आमदाराक सांगता विरेशाक त्या रिपोर्टराचें नांव सीआयडीन घाल म्हणून एसेंब्लीन घाल म्हणून तेका एक सीआयडीन तेका एक जॉब दिवचो म्हणून. कित्याक नंबर 1 सीआयडीगिरी करता तो. असली फालतूगिरी करूं नाका. आमी मरे कॅर करना तुका सांगता. तुजी सगळे कुंडलीत भायर काडटले कित्याक काडपाचो टायम येयल्लो. तूं व्हडलो समजता पळय. फुडल्या फावट यो मरे आरजी कापासतात तुजी. क्वेश्चन विचार लायव्ह व्हिडिओचेर. नाका जाल्ले तूं टॉपीक सोडून भलतेच क्वेश्चन विचारता आनी मायकलाक सांगता असल्या रिपोर्टरांची तूं वाट लाव नाका. तुका लागून तो फाणान पडटलो. मायकल आज वयर उखलतलो. मागीर एनवेलोपाय बंद आनी गाडयेन दिता ते पेट्रोलूय बंद. सगळें बंद जातलें. सिंपल सांगता डायरेक्ट. ह्या मायकलाक सांगपाक सोदताय पळय ही हो एलएपी आमचो शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2022 सावन कितले प्रोजेक्ट येयला ते कितले टीसीबीन क्लियरन्स दिल्या ते. आफ्टर 2022 फक्त शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन हे सगळे प्रोजेक्ट शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन येयल्ले आसा. कितले हा टोटल नंबर 386. 386. हांव मायकल लोबोक सांगता जर तुज्या कडेन तूं म्हणटा मरे गोंय राखपाक आनी गोंयकारांक दिल्लीकार कापासतात हे दिल्लीकारांचे प्रोजेक्ट आहा भितर मॅक्झिमम घाल कंप्लेंट फुडें बोल. तुजे चड्यान पॉलिसी केल्या मरे पर्रा सेम पॉलिसी सगळ्यांक कॉपी पेस्ट करपाक सांग. सगळे गांव डेंजरान वचो. पर्रा एकूच ना. पर्रा तुवें काबार केला म्हणून आतां तूं उलयता फक्त कित्याक इलेक्शन आहा चड्याची इमेज क्लीन करपाक. म्हणजे चोडो आपलो नरकासूर न्हू तो श्रीकृष्ण म्हणून दाखोवपाक सोदता तूं. तो श्रीकृष्ण म्हणून तूं आतां सगळ्याक प्रोजेक्ट करतलो. म्हाका चोडो तिणें पळय हांगाच पाड घातली तेणी. हांगल्यान कळ्ळो तुजो चोडो तुज्या फाटल्यान तेंच करपाचो आसा म्हणून दाखयल्या तुज्या चेड्यान. तेका संत म्हणून तूं प्रोजेक्ट करूं नाका. ती गेली संतगिरी. ते श्रीकृष्ण म्हणून दाखोव नाका तेका. लोकांक कळला तो नरकासूर म्हणून. आनी हो नरकासूर आयज कितें पाड घालतलो पळय जशी आयज शिवोले हात घातला तसो दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनूय ज्या जाग्यार वयतलो आनी उबो रावतलो पळय थंयसरूय तीच पाड घालतलो. आमी लोकांक परते सांगता. परते
जे हे पयशे येतात दिल्लीकारांक कडल्यान आनी हे मोडके विकून जे पयशे येता पळय हे सगळे पयशे परते इलेक्शनाक तुमच्या कडेन घालतले, इन्व्हेस्ट करतले तुमचेर. आता झेडपी इलेक्शन इन्व्हेस्ट करतले तुमचे वोट विकते घेतले आनी तुमचो गांव काबार करतले. आयज एकाच सुद्धा शिवोलकाराक, अंजुनकाराक, आसगांवकाराक कापासतात ना आपल्या गांवांत 100 स्क्वेअर मिटर जागो घेवपाचो. एकट्याक सुद्धा गोंयकाराक कापासतात ना 100 स्क्वेअर मिटर जागो घेवपाचो. आज 100 स्क्वेअर मिटर जाग्याक थंयसर 1.5 कोटी जाय. 100 स्क्वेअर मिटर जाग्याक तेका परमिशन पासून मेळना. 250 स्क्वेअर मिटर जाय. 220 गोंयच्या गोंयकारा कडेन 2.5-3 कोटी आहा. आनी तूं एकटोच तुज्या चेड्याच्या तुजे फॅमिलीचे तूं सगळे सेटल करून दवरता आनी आमी कितें करपाचें? लोकांनी कितें करपाचें? तुमकां मतां घालून तुमकां करोडपती करपाचें आनी आमी तुमच्या 2000च्या त्या पाकिटाचेर रावपाचें आनी ती पाकिटां घेवन तुमकां मतां मारपाचें आनी फोंडान पडपाचें. तुका चॅलेंज मायकल लोबो हे प्रोजेक्ट बंद करून दाखय. सगळ्यात तुज्या कडेन तुका 2-3 चॅलेंज करता. पयली चॅलेंज तुज्या चेड्यांची पॉलिसी घेतल्या पर्रा पंचायतीन जे तुम्ही हेरिटेज पॉलिसी म्हणून जो बोवाळ मारता चेड्याक जो नरकासुराचो श्रीकृष्ण करपाक सोदता कापासता जाल्यार कलंगूट आनी शिवोले कॉन्स्टिट्युशन जितले पंचायती तुमच्या अंडर आसा त्या पंचायतींनी पॉलिसी घेवपाची. दुसरी तुका चॅलेंज जर तुझ्या कडेन कापासतात आसा हे 386 प्रोजेक्ट दाखयला भितर जितले मायग्रंटांचे प्रोजेक्ट आसा मॅक्झिमम भितर आसा ते मायग्रंटांचे प्रोजेक्ट दिल्लीकार गुरगांव ना कोणूय जावं भितर लक्झरी विला आसतले भितर अपार्टमेंट्स आसतले आनी खूब कितें कितें आसतले हे सगळे कापासतात तुझ्या कडेन आसा हे बंद करून दाखय. तिसरी मेन इम्पॉर्टंट चॅलेंज जर तुझ्या कडेन कापासतात आसा जाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या भुरग्यांक नाल्यार आमच्या रेव्होल्युशनरीन दिल्लीकारां कडल्यान कंप्लेंट घालून 1 रुपया पासून खंय घेतला जाल्यार तेका आमच्या फुड्यान उबो कर आमकां एक्सपोज कर. त्याच दिसा आमी आमची पॉलिटिकल पार्टी बंद करता. कापासतात चॅलेंज ओपन. अजून हे सुरवातूच जाला. आनी तुका एक सांगता तूं परतो रिस्पेक्टाची गजाली करूं नाका. स्वताचो रिस्पेक्ट घालयला त्या मनशाचो रिस्पेक्ट आमकां नाकाच. आतां तूं थंय वचून खुर्साचेर हात दवरून तूं येयलो. तूं आयज क्रिस्तांवांची नांवां यूज करता पळय हेच कॅथलीक हेतून वचून चर्चीन वचून पाद्रीक फोटेल तुवें, लोकांक फोटेल तुवें, सगळ्यांक फोटेल तुवें आनी आतां तूं येता आनी क्रिस्तांव भुरग्यांचेरूच कंप्लेंट घालता. सो ते क्रिस्तांव हें तें रिलीजन हांगा कॉम्युनल पॉलिटिक्स करूं नाका. क्रिस्तांवांची नांवां यूज करूं नाका. तुका कोण आतां कॅथलीक जावं हिंदू तुका कोण वोट मारपाक ना. तुका वोट मारपाक उरले ते लामाणीच तुजे. ते लामाण्यान तुका वोट मारपाचें आनी तेंची वोटींग उडयता आमी टेन्शन घेवं नाका. आतां एसआयआर येता गोंयांत आमचे BLAs आसतले 100% उडयता आमचे उडयता पर प्रोटेक्ट. आनी एक तुका बारीकशी हे रिक्वेस्ट करता. तूं कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमदार कितली वर्सां जाली? यो कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन ज्या आंटीच्या जाग्याचेर ज्या लोकलांच्या जाग्याचेर मायग्रंटांनी घरां बांदले तेका डेमोलिशन ऑर्डर येयल्या ती प्रॉपर्टी विजीट करया. थंय पळोवया कितल्या मायग्रंटांनी लामाण्यांनी घरां बांदल्या ती तांकां वोटींग कार्डां आसा काय ना ती पळोवया. आनी तुज्या कडल्यान आमकां जाय एक्शन डेमोलिशन चॅलेंज हे सगळे एक्सेप्ट कर. फुडली प्रेस घे आनी आमकां कळपाक जाय. आनी ही जी प्रॉपर्टी तुवें केला आनी तूं सांगता आपले प्रॉपर्टी साल्वार करपाक तूं जर थंय कितें करता तुका जर साल्वार करपाक जाय लाय थंय काजू लाय, आंबे लाय, नाजाल्यार फणस लाय, जांबळी लाय, कितें लाय ती प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट कर. तूं हांगा ते NTC प्रोटेक्शन बांदून कितें तें बांदून थंयसर तूं पाड घालूं नाका. ती प्रॉपर्टी लोकांक ओपन करूं नाका. लोक अंजुनकार आतां पिशे उरलेले ना, भिवन उरलेले ना. ती दादागिरी तुजी खूब जाली आनी रेव्होल्युशनरी गोन्स लोकां कडेन आसा. एनी क्वेश्चन? आम आदमी पार्टी प्रेसिडेंट अमित पालेकरान म्हटलें की कोणाचेर केस केल्यार ते सगळे करपाक आपूण हेल्प करता. ना आमचो एडवोकेट आसा. आमच्या एडवोकेटा कडेन आमी उलयल्ले आसा. एकदां आमच्या कडेन FIR कॉपी आनी कंप्लेंट कॉपी पडल्या उपरांत फुडें कितें करपाक जाय तेजेर आमी उलयतले. कित्याक तेजेर आमी आतां उलोवंक ना. कित्याक आमकां एडवोकेटान सांगलां की तेजेर सद्या तुमी काय उलोवपाचें ना म्हणून. आनी अमित पालेकराक इतलेंच सांगता की हो बेश्टो मोग आमचेर दाखोवं नाका. आमकां गरज ना असल्या मोगाची. फाल्यां तुमी कितें केलां आनी दिल्लीकारांक कसो सपोर्ट करता आनी कितें करता ती खबर आसा आमकां. जर तुमकां खरेंच जर जाय जाल्यार ते दिल्लीकारांक नाका म्हणा आनी गोंयकारा वाटेन राव. सिंपल इतलेंच कर. आमकां एडवोकेट दिवपाची गरज ना. तुका जर देवान बरी बुद्धी दिल्या भुरग्यांक सपोर्ट करपाची जाल्यार भुरग्यांकूच न्हू तूं गोंयकारांक सपोर्ट कर. दिल्ली पार्टी सोड आनी बरें हितून यो.
आता टोटल हांगा आसा पळय, हांगा आसा ही 386 नांवां आसा टील आमी जे आरटीए मारल्या 2022च्यान जून मेरेन. जुनाचे जो असेंब्ली जाल्ली पळय तेचे एलएक्यू तेन्ना आमकां 386 प्रोजेक्ट येयला. भितर मॅक्झिमम मायग्रंटांचे भितर गोंयकारांची थोडी घरां आसा, लिमिटेड आसा. कित्याक तुमी जाणा गोंयकार टीसीपी घालपाक गोंयकाराक खूब डिफिकल्ट जाता, कित्याक गोंयकारा कडेन प्रॉपर्टी नांवार नासता. सो तेका लागून मॅक्झिमम जे आसा पळय लक्झरी विलाज जावं अपार्टमेंट्स जावं तेचेच आसा. आता ते एक्सटॉर्शनाचे पळय इश्यू येता आनी तुमचेरूय तेणी म्हणलें पळय एक्सटॉर्शन करता म्हणून. आनी तशेंच आतां ती जेवियर आनी MLA तिणेंय म्हणलें की एक्सटॉर्शनिस्ट म्हणून. हो प्रश्न कित्याक लागून हें करता, कित्याक आपल्याक स्वता प्रोटेक्शन करपाक कितें तितून हें पळय आहा? 70चे ते हांव नकळो, की हांव त्या भुरग्याक पर्सनली काय नकळो, सो तेचेर हांव कमेंट करपाक शकना. बट आमचे जे आसा तो आमी डायरेक्ट सांगपाक सोदता की तांकां ते प्रेशरायज जाल्लेले आसा. कित्याक रेव्होल्युशनरी गोन्स ते जाणा सेटींग करपाक जेन्ना हे फाल्यां तूं सेट करपाक शकना, तेका लागून असले आरोप लावप आनी तो मुवमेंट आसा तो म्हणजे लोकांच्या मनान कन्फ्युजन क्रिएट करप इतलेंच हेंकां खबर आसा. म्हणून आमी चॅलेंज केला न्हू. आमी सिंपल सांगता एकूच केस हाडून दी, 1 रुपया पासून दिल्लीकारां कडेन घेतला, आमी पार्टी बंद करता. ओपन चॅलेंज डायरेक्ट पार्टी बंद करता. आनी फाटी फुडें कांय ना. कॅन्डिडेट बीन घालिना न्हू, पार्टीच बंद करता. हाडून दाखोवचें तेणी. तुवें म्हणलें पळय आतां प्रूफ दिवचो म्हणून, तेणी प्रूफ दिवचो म्हणून. आतां तुवें एका रिपोर्टराचेर एलिगेशन घालें की तेका पेट्रोलाक पयशे मागता, तेका आनी कित्याक पयशे मागता. तूं कडेन कितें आमी सगळे प्रूफ दितले. जेन्ना टायम येतलो तेका म्हणून सांगला न्हू, फुडले फावट तेणी आमच्या वाटी घेवन आमी सगळे प्रूफ दितले. आयज कोण कोणाक व्हिडिओ दिता, कितें करता, आमचे व्हिडिओ व्हरता, कशें घालिना, व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करता, सगळें दितलें. तेचें रिकॉर्डिंग फाल्यां आमी करतले. आमी इतलेंच सांगता पळय, रिपोर्टरांनी आपली हे दवरपाक जाय, डिग्निटी दवरपाक जाय. कित्याक आमी मॅक्झिमम रिपोर्टरांक जाणा, हांव खुबश्या रिपोर्टरांक क्लोज आसा. ते भुरगे कशें काम करता, कितल्या पगाराचेर काम करता, तांकां आपली फॅमिली चलोवपाक कसो त्रास जाता, आमच्या कडेन सगळे डिस्कस करता. आयज तेंची सॅलरी जाणात, सगळ्याक लोकांक दिसता ते रिपोर्टरांक व्हडली लाखांनी सॅलरी मेळटा म्हणून. कोणाक कांय मेळना. 12-15 हजाराच्या ब्रॅकेटान चडशे रिपोर्टर बसता. आमच्या कडेन ते उलयतात कशें चलता ते, आनी जेन्युइन रिपोर्टिंग करतात. फाल्यां जेन्ना एक रिपोर्टर कन्सिस्टंटली जेन्ना ते करता पळय, म्हणून आमकां उलोवचें पडटा. इट इज नॉट द फर्स्ट टायम. एवरी टायम. हेच्या पयलीं आमच्या भुरग्यां वांगडा झगडी जाल्लेली आहा तेची. आमच्या भुरग्यान तेका तेन्नाच कितें जाल्लें तेन्ना तेका क्वेश्चन केल्लो, तेन्ना तेणी आनी कोणाक मदीं हाडले, चेडवाक मदीं हाडले, कितें हाडलें आनी तेणी हें केलें. मागीर आमी ते तोंडाक लागूंक ना. पूण एवरी टायम हें जाता म्हणून ते उलोवचें पडलें. पूण टायम येतलो तेन्ना आमी तेचें नांवूय काडटले. अंजुना वागातर आमचो ट्रेडिशनल फिशर CR घरा वयता तेजें कितें पळय आतां तेच न्हू. आयज जर अशेंच जर हें चल्लें, फाल्यां कोर्ट काडटलो तेंकां परते त्रासान घालतलो. कित्याक हें आतां जर जालें, फाल्यां हे कोर्टान वयतले. CRZ म्हणजे फाल्यां कोर्ट म्हणटलो की बाबा हे CRZाचें हें वायलेशन चालूच आसा. फाल्यां कोण पडटले, लोक पडटले, परते अंजुनकार पडटले, कोर्ट परतो जागो जातलो. आतां थोडे दीस शांत आसा, ते शांत आहा ते सगळे काबार जातले. आनी ह्या मायकलाक लागून सगळे लोक कोणाक पडटले. फाल्यां लोक मागीर म्हणजे एक तेजो तोय प्लॅन जावपाक शकता की CRZाक चाळोवन घाल, कोर्टाक चाळोवन घाल, मागीर परते लोक फ्रस्ट्रेट जातले, लोकांचेर परते आनी कितें कंप्लेनी येतले, आनी मागीर परते मायकलाच्या दारार वचपाचें, आनी मागीर हेणी लोकांक वाचयता म्हणून आश्वासन दिवपाचें आनी इलेक्शन जिखपाचें. होय तेचो हें जावपाक शकता, स्टंट जावपाक शकता. सांगपाक जायना. ओके मनोज बाब, आता काल तुम्ही हो इश्यू घेतलो, हे इश्यू बरोबर आपाच्या म्हणजे काँग्रेसचे तुमच्या बरोबर आसले. तशेंच कोंगूण मतदारसंघातले BJPचे जे सपोर्टर आसात, जे मायकल अगेन्स्ट आसात, तेंच्यांनी पासून मायकलाच्या अगेन्स्ट पासून हे केलें, प्रोटेक्टर डिस्ट्रॉयर म्हणून. हे तुम्ही तिगून एकटे जावन तुम्ही काम करपाक रेडी आसात? आता काल जेन्ना आमी गेल्ले, आमी उलो मारलेलो स्पेशली, हांवें व्हिडिओ काडून सांगलेले की हे 10 सुमार आमी वचोन तो थंय विजीट करतले म्हणून, सायड विजीट. आतां तेन्ना ते येयले. सो ते येयले, बरें आसा, आमकां कांय प्रॉब्लम ना. फाल्यां आमी हें म्हणटा की हे मेळोन आमकां सगळ्यांक मेळोनूच ही फायट फुडें व्हरची पडटली, आनी आमकां हें आमचें गोंय आहा तें दिल्लीकारा पासून वाचोवचें पडटलें. आतां कोण येतलो कोण ना तो तेंचेर आसा. बट आमी तरी काल ओपन सगळ्यांक इन्विटेशन दिल्लें हे म्हणून, आनी खुबशे जाण येयल्ले. आनी कलंगूट कॉन्स्टिट्युन्सीन जे BJPचें चल्लां पळय, आयज मायकलाक हें करता, प्रोटेक्टर न्हू तो डिस्ट्रॉयर म्हणटा, ते कलंगूट कॉन्स्टिट्युन्सीचे प्रत्येक लोकांक खबर आसा की कलंगूट कॉन्स्टिट्युन्सीची परिस्थिती कितें जाल्या. चेंज घडोवंक शकता. चेंज 100% घडोवंक शकता. कोणूच हांगा पर्मनंट येवंक ना. हांगा व्हडले राजकारती महारथी स्वताक म्हणटाले आपूण केन्नाच पडचे ना म्हणटाले, ते घरा बसलेले आसा. हेच्या पयलीं तुमी पयला शिवोले वॉर्डान की फाल्यां वॉर्डांतलो वॉर्ड मेंबर पासून निवडून दिल्लीकार हाडटलो पयशे घालून, आनी तो वॉर्ड मेंबर आसा तो तुमकां लागून काम करचो ना, तुमचो गांव विकपाक आनी दिल्लीकाराक कन्स्ट्रक्शन लायसन्सां दिवपाक थंय काम करतलो. सो तुमी विचार करा, जेन्ना आपण तुमच्या हातीन पाकीट दवरतलो, एनवेलॉप दवरतलो, तेन्ना ते एनवेलॉप तुमकां काबार करपाक दवरता. हेंच तकलेन दवरा आनी वोट कर. एक पंचायत लेवलाचेर पयलें डिस्ट्रक्शन गांव पाड घालपाचें जाता, तेंचेर कितलीशी कंप्लेन करून पंचायतीर डायरेक्टर पंचायत दिता, मिनिस्टराक दिता ते पंचायत.
ह्या सगळ्या गजालींक माविन गुदिनोक खबर ना म्हणून आसा. माविन गुदिनोक सगळे खबर आसा. जो लमाणेंक सरपंच करता तेज्या कडल्यान आनी कितें एक्सपेक्ट करपाक शकता, जो बस्ती प्रोटेक्ट करता तेज्या कडल्यान कितें आमी एक्सपेक्ट करपाक शकता, जो मायग्रंटांक इल्लीगल कमदात लँड एनक्रोच करून थंयसर भाड्याक रुमां काडून थंयसर बिल्डिंगे काडून जर तो परमिशनां दिता तेज्या कडल्यान आमी काय एक्सपेक्ट करपाक शकना. आमचे स्वता आयज आमचे अजय जो हे करता केसीस झगडटा DOPन ऑलमोस्ट 13 काय 14 पंच सरपंचांचेर आमचे टोटल मेळोन केसीस चालू आसा. आयज हियरिंग जाली, नेक्स्ट हियरिंग डायरेक्ट 6 म्हयन्यान, तेच्या फुडल्या 6 म्हयन्यान हें चल्लेलें. आमचे ते कितें म्हणटा एवरी टायम तुमी कोर्टान वचा. आमच्या कडेन कोर्टान वचपाक पयशे ना, सिंपल सांगता. आमच्या कडेन हायकोर्टान वचपाक पयशे ना. आसलेले जाल्यार सगळ्यांक आमी डिस्क्वॉलिफाय करपाचे. आमची पार्टी कशी सर्वायव जाता आमकां खबर आहा. हो जर म्हणटा पळय मायकल लोबो आयज पयशे येता, हे येता, ते येता, ह्यो तुका आमच्या ऑफिसान दोगांयकूय इन्वायट करता, चेड्याकूय घेवन यो वांगडा, आनी आमचो अकाउंट पळय, आमच्या अकाउंटार कितले पयशे तुका ओपन करून दाखयता. फूल आख्खो बॅलन्स शीट दाखयता, रेव्होल्युशनरी गोन्स कशी चलता, कितें चलता. मागीर तुजें कितें भाशण कर आनी तुजें जर कापास जाता जाल्यार तुजें दाखय अकाउंट, तें आमकां पळोवपाक जाय. मनोज बाब तेणें म्हणटा आसतना फॅमिली प्रॉब्लम म्हणून कितें रिफर केला, कितें तें एक्झॅक्टली? फॅमिली प्रॉब्लम म्हणजे कितें? फॅमिली प्रॉब्लम म्हणजे तो म्हणपाक सोदता की हे तुमच्या विदीन द फॅमिली. मायकल आतां पळय हे कितें आसा, जागो डॅनियलाचो, डॅनियल लोबोन सगळे परमिशनाक घातले. कंप्लेंट कोण करता? दिलायला. स्टेटमेंट कोण दिता? मायकल. म्हणजे यांच्या फॅमिली भितर तुम्ही आज सगळी फॅमिली इन्वॉल्व झाली आसा एका प्रॉपर्टी हे करपाक. सो त्याचे म्हणणे तो इट्स अ फॅमिली प्रॉब्लेम. दुसऱ्या टॉपिकार कितें विचार, Yeah. तुम्ही ZP इलेक्शन कॅम्पेन करता हय. आनी एका स्टेजीर तुम्ही गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस वांगडा दिसता. सो ZP इलेक्शनाक कितें तुमचे अजून आमचे तेजेर हे टॉक्स चालू जावंक ना. आमी ZP इलेक्शनाची सगळ्यांनी तयारी केल्ली आसा. सो पळोवया कित्याक आतां ZP इलेक्शनाक खूब कमी टायम उरला. सो ते 15 दिसांक कोड लागतलो. सो त्या म्हणसर कितें जातलें ना वी डोंट नो. सो लेट्स सी. आतां रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेर सगळ्यांचो हें आहा, फोकस आहा पळय तो तुमचेर आहा की आतां तुमी फॉरेन्स सगळ्यांक एकठांय घेवन वयतले. खास करून जेन्ना 2027 इलेक्शन येता तेन्ना तुमचेर फोकस आहा. सो तुमचें मागीर कितें आसतलें, म्हणजे विजन कितें आसतलें, कितें सगळ्यांक बराबर घेवन वयचें, तुमी कॉम्प्रोमायज जातले? वचपाक जाय. आमी सगळ्यांक घेवन वांगडा वचपाक जाय. कित्याक आयज ज्या रितीन पळय हें पळय सिंपल गजाल, भुरगे आपलो गांव वाटोवपाक गेलो तेंचेर FIR घालता. पॉलिटिशियनाचेर आमी ते निलकंठाक क्वेश्चन केलो, म्हाजेर आनी आमच्या 7-8 भुरग्यांचेर कंप्लेंट घातली. म्हणजे एवरी टायम तुमी हे FIRाचो खेळ चल्ला पळय पुलिसांक जो यूज करपाचो, हेचेर खंय तरी जर बंधन येतलें जाल्यार हेंकां घरा बसोवपाक जाय. ते घरा बसयतले जाल्यार सगळ्यांक एकठांय येवचें पडटलें. आमी डायरेक्ट स्टेटमेंट केल्लें आहा, सांगलेलें आनी सगळ्यां कडेन आमी उलोवपाकूय तयार आसा. तुमची आयडियोलॉजी मागीर कितें जातली? आयडियोलॉजी म्हणजे तेका लागून ते कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो आसा पळय तो आमी घेवन बसतले. तेतून आमचो पोगो बिल आसतले, लँड प्रोटेक्शन आसतले, म्हादय आसतले, हे इलिगल वोटिंग कार्ड्स आसतले. हे सगळ्या विशयांचेर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बसल्या उपरांत जातले. आनी म्हाका दिसता की सगळे पॉलिटिकल पार्टी हेचेर मान्य जावपाक जाय. कित्याक सगळ्या गोंयकारांक आयज जो मेजर प्रॉब्लम आहा तो मायग्रंट इन्फ्लक्स दिल्ली आनी हे म्हादयचो. हो जर प्रॉब्लम सॉल्व जालो जाल्यार म्हाका दिसता बरेंच जातलें सगळ्यांचें. तुमची मेंबरशीप ड्रायव्ह स्टार्ट जावपाक जाली हो जावपाची आहा? आमची मेंबरशीप ड्रायव्ह ऑलरेडी चालू जाल्ली आसा आनी आमी मेंबरशीप आमची केल्ली आसा. पूण सध्या आमी मेंबरशीप बंद आसा कित्याक आमची आतां कंटिन्युअस ZP इलेक्शनाच्या कॅम्पेनिंगान आमची तयारी चल्ल्या आनी कॅम्पेन चल्ल्या.